Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. श्री विठ्ठलराव अनंत रेवणकर अध्यक्ष श्रीराम मंदिर भाटले पणजी. म्हणजे आता तुम्ही थोडक्यान सांगपाचें म्हणल्यार हे देवूळ कमीत कमी 130 वर्सां जालीं हे देवूळ हांगासर आसा. पूण हे देवूळ ल्हान आशिल्लें आनी तेन्ना आमी कितें केलें काय 30 वर्सां पयलीं हेजो एक मंटप आनी सकयल हेजें आमी पयलीं देवूळ बांदलें. कालांतरी कितें जालें वयर शिखर कलश स्थापनाक आमी केल्लो पयलो तेन्ना कितें ते वयर जेन्ना पळय शिखर आशिल्लो तो आमचो शिखराक मातशें कोरोजन गळती येवपाक लागली आनी त्या गळती येवल्या कारणान आमकां तें शिखर आमकां बांदपाचो आमी संकल्प केलो. हो शिखर बांदपाचो संकल्प केलो तेन्ना आमचे कांयशे आमचे पदाधिकारी आतां कोण आसा ते आनी आमचे थोडे कार्यकर्ते हांकां दिसलें कितें हो शिखरूच आमी कित्याक करचो आख्खे वयर आनी एक हें घेवन हॉल सभा हॉल कित्याक करचें न्ही सभागृह कित्याक करचें न्ही अशें आमचो एक मनान विचार आयलो आनी आमी तें म्हणलें की थोडेशे आमी महाजन फुडें सरले आनी आमी म्हणलें कितें आमी एक वयर सभागृह करुया. कित्याक आमकां सभागृह केलो म्हणटकच कांयश्यो गोश्टी आमकां आसा पळय आमची मिटींग्स आसतले किंवा कांय तरी आमचे धार्मीक कार्यक्रम आसतले हांकां आमकां वयर आमकां बसून आमकां चालना मेळटली एक जागो मेळटलो आमकां म्हणून आमी हो संकल्प केल्लो तो आज आमचो पूर्ण जाल्लो आसा. वयर सभागृह जाल्लें आसा आनी तशेंच ह्या राम मंदिराचें नूतनीकरण जाल्लें आसा. तशेंच राम मंदिराचो कलश जो आसा पळय तो पुनर्प्रतिश्ठापना जाल्ली आसा. हो कलश पयलीं धाकटो आशिल्लो आनी पयलो आमी स्थापन केल्लो पूण आज हें देवूळ आमचें हें देवूळ नवें केल्ल्या कारणान हो कलश स्थापन आमकां पुनर्प्रतिश्ठापना करची पडली. तो आज आमी केल्लो आसा. तशेंच हांगासर ज्या भक्त भाविकांनी येवन आमकां खूब मोठेशे आमकां फायनान्शियल म्हणल्यार आमकां आज आर्थीक मदत दिल्ली आसा. तशेंच आर्थीक मदत शिवाय आमकां तेंचे सहकारी बील खूब मेळिल्ले आसा जेणे करून आमकां थोडे जे आमचे हे आसा आर्किटेक्ट्स फॉर एग्जाम्पल म्हणल्यार आर्किटेक्ट इंजिनियर इलेक्ट्रिशियन सगळ्याक जे वस्तू पळय आमकां पळय देवळाक लागता तेणी खूब हांगासर आमकां एक योगदान दिल्लें आसा की तेंचे आमकां हांगा सर्विसीस तेंचे सेवा आमकां आज हांगासर मेळिल्ल्यो आसा. आनी थंय पूण कितें
एकदम कमी हितून आमकां कमी वेळेन आमकां तेणी काम करून दिल्लें आसा. तशें म्हणशें जाल्यार देवळाचें बांदकाम दोन वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं स्टार्ट जाल्लें आमचें. मध्यंतरी कोवीड काळान आमकां खुबश्यो अडचणी आयल्यो. त्या अडचणी मुळे आमचें मातशें थोडें आमकां आमचें जें देवळाचें काम जें पूर्ण जावपाचें आशिल्लें तें मातशें फुडें गेलें. तें फुडें वचपाक कारण म्हणजे आमकां तरी आमी हें दवरलें ना, काम मातशें बंद दवरलें ना. कोविडच्या काळान पासून आमी काम सुरू केलें, पूण जी गती आमची आमकां फुडें व्हरपाची आशिल्ली, ज्या गतीन आमकां फुडें वचपाचें आशिल्लें ती गती मातशी आमची मंदावली. कित्याक कोविडान आमकां आमचे लेबर मेळना जाले, काम करपी मेळना जाले आनी आमकां तें फुडें मातशें व्हरपाक मातशें चड दीस लागले. तरी आसतना एक म्हण आसा पळय आमची, बेटर स्लो दॅन नेवर म्हणटा पळय तशी, त्या हितून आमी स्लो आसले पूण आमचें काम कंप्लीट करून आमी दाखयलें. हें आमकां खूब अभिमान दिसता. आज आमची कळस स्थापना जी जाल्ली आसा ते आमचे स्वामीजी कर्की मठाधीश श्री 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 सच्चिदानंद ज्ञानेश्वर भारती महाराज येवन आमचे कलशाक आज तेणी पुनर्प्रतिश्ठापना करपाचो तेणी योग दिल्लो आसा. आनी ते मुद्दम कर्की साकून हांगा येवन तेणी आमचे कळश प्रतिश्ठापना केल्ल्या कारणान आमी तेंचे खूब आभार मानता. आनी तशेंच सगळ्या आमचे भक्त भाविकांक आनी आमचे महाजनांक सुद्दां, महाजनाचे सुद्दां आनी इतर भाविकांचे सुद्दां हांव खूब आभार मानता. जेणी आमचो आपलो टायम हांगा दिवन हांगा आयले आनी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक शोभा हाडली. जय श्रीराम.